हम तुम्हारे साथ हैं। विलेज वर्कर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गावागावांनी वचून तुम्ही आवाज उडयता, कितें करतले आवाज पळय उडयता? कशें आसा आयज खुबशा गांवांनी कित्याक तुमी पळयला आसतलो जो ऑफिशियल गॅजेट आसा तितून खूब जाणां लोकांक खबर ना 39A कितलो इफेक्ट जावपाचो आसा. आतां हेज्या पयलू पासून आमी गांवांत वचून प्रोजेक्टर स्क्रीनिंग करताले, लोकांक अवेरनेस करताले, टोपोग्राफी कितें आसा, कशी टोपोग्राफी चेंज जाल्ली आसा, कशी झाडां कट केल्ली आसा, पयलू तेंचो लँड यूज कसो आसलो आनी आतांचो लँड यूज कितें आसा. सो हें लोकांक कळपाची गरज आसा. आनी हें समज वयर जालें कश्यो बिल्डिंगी येतल्यो, कितले थंय पॉप्युलेशन जातलें. आमी फॉर एग्जाम्पल जो हावज ऑफ अभिनंदन लोडाचो प्रोजेक्ट पळयलो नाल्यार तितून 17,000 लोकांचें पॉप्युलेशन येवपाचें आसा. हें फक्त त्यांच्या प्रोजेक्ट प्रोपोनंटानूच सांगलेलें आसा. सो अशे तरेन जेन्ना लोक येतले तेन्ना उदक कशें मेळटलें, कित्याक उदकाची समस्या पयलूच सद्याक आसा. तुमी पळयता आसतले प्रत्येक गांवांचे लोक उदकाक लागून भायर सरता, कोळश्यो घेवन भालद्यो घेवन भायर सरता. सो ही परिस्थिती हेच्या फुडें विकट जातली आनी लोक उदकाक बसून तळमळटले. सो हें लोकांक समजोवपाचें खूब गरजेचें आसा. आमी तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना 39A प्रोटेस्ट जो हांगा जाल्लो तेच्या पयलू हें काम आमच्या गांवच्या लोकांनी केल्लें. हांवूय तितून सहभागी आसलो. कुरका विलेजीन आसूं, आमच्या हांगा आया श्रीगांव विलेज आसूं, बाकीचे विलेज आसूं, हांगा वचून आमी अवेरनेस केल्लें. ताका लागून लोक भायर सरले, लोकांक कळलें की थंय कशें येवपाक आसा. आनी त्याच पद्दतीन त्या गांवच्या लोकांनी हो रिवोल्टांत पार्टिसिपेट जावचो पडटलो आनी लोकांक अवेरनेस करचें पडटलें. सुरेश बाब, तुम्ही आज जी घोषणा केल्या 39A रिवोल्ट म्हणून आणि गांवागांवां वचून तुम्ही अवेरनेस हो मुवमेंट खंयच्या बॅनरा खाली तुमचो वतलो? पळय बॅनर हो पळय 39A आसा तो रिवोल्ट आसा. कित्याक म्हणटा की सगळे गोंयकार उठपाक जाय. आमी अशें म्हणना खंयच्याय पक्षाचे आसूं, खंयच्याय धर्माचे आसूं, खंयच्याय जातीचे आसूं, गोंय हें सगळ्यांचें. गोंय आमच्या गोंयकारांचें. आमी पयलू गांव राखपाक जाय आनी गांव राखलो जाल्यार फुडलें आमच्या पिळगेक भुरग्यांक हें गांवचें. आमी समज गांव राखोवंक पावना जाल्यार फुडें आमकां कांयच मेळपाचें ना. हांव मागता सगळ्यां कडेन की आपआपल्या गांवाचें नेतृत्व घेवचें. 39A खंय खंय तुमी जाला तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करचें. आमी रोखडोच आमचो एक कॉन्टॅक्ट नंबर डिटेल जावं ईमेल ID आउट करतले आनी तेजेर तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. हय सगळे कडेन सगळे कडेन ज्या कडेन अशे प्रोजेक्ट येता ज्या गांव आतां आमी ते गांव आमी आतां सद्याक खुबशे गांव आसा. आमी पयले आमचे कडेन लिस्ट आसा गांवांतली आनी त्या गांवांतली लिस्ट वायज ते आमी समज सांगपाक गेले रातची 12 जातली. कित्याक ह्या विश्वजीत राण्यान आनी तेजे जे TCP बोर्ड आसा हेंच्यांनी इतली अप्रुवलां दिल्ली आसा की ती अप्रुवलां मेजून आनी तेंची हें करीत आमी जाम जाल्ले पळोवन बसून. कित्याक हो प्रोटेस्ट जावन बसून तेणें कितलीशीं अप्रुवलां दिली. आयज तुमी म्हाका सांगा की जेन्ना लोकांचो विरोध आसा आनी त्याच विरोधाक लागून कितलेशे लोक ह्या आझाद मैदानाचेर येयले, तेज्या बंगल्या भायर बसून गेले, तेणें आमचेर केसी बसून घातल्यो आनी हें जावन बसून समज तो करता नाल्यार ताका कसली मस्ती मारलेली आसा हें तुमी चिंता. सो ही मस्ती जिरेतली नाल्यार गोंयकार एकटे जावचे पडटले. गांवागांवांनी हे अवेरनेस पावचे पडटले. कित्याक अवेरनेस आसले नाल्यारूच लोक भायर सरतले. लोकांक अजून पर्यंत अंदाज ना खंयच्या लेवलाचेर पावपाचें आसा. हांव तुमकां एक सांगपाक सोदता सिक्कीम सारक्या स्टेटीचे थंय पासून अशीच उदकाची समस्या जाली. ते एक टायमार तांकां सगळे जे प्रोजेक्ट आसले ते बंद करचे पडले. आनी आयज आमच्या अंधाधुंदी म्हटल्यार कॅरिंग कॅपेसिटी पळयनासतना कशें उदक आसा उदक ना, रस्ते आसा रस्ते ना, हें कांयच पळयनासतना सिवरेज आसा काय ना ती पळयनासतना हे प्रोजेक्टाक अप्रुवल दीत आसा. उदक आसा काय ना हे पळयनासतना थोडे जो वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेटूय दिता. सो ही जी आसा हे सरकार आनी एडमिनिस्ट्रेशन दोनूय मेळोन गोंय काबार करपाक उठल्या. ह्या गिरीश तुवें आतां म्हणलें तुमगेलें लिस्ट आहा TCP मिनिस्टराच्या मतदारसंघान कितके अशे प्रोजेक्ट पळय हो एक बरो क्वेश्चन तुवें केलो. कित्याक TCP मिनिस्टराच्या मतदारसंघात जावं 70 खूब कमी हे लँड यूज चेंज जाल्लो आसा. व्हेरी लेस हितून प्रमाणान. आनी बाकीच्या मतदारसंघात म्हटल्यार तुमचे मतदार तुमी सोडटा. जसो मुखेलमंत्री आपणाचो मतदारसंघ बंद केलो तसो तो विश्वजीत राणे आनी दिव्या राणे यांच्या मतदारसंघात तुमी पळय हांव लिस्ट आउट करतलो तेन्ना तुमकां कळटलें त्यांच्या मतदारसंघात कितें आसता हार्डली एनीथींग. पण बाकीचे मतदारसंघ जे आसा हे मतदारसंघात केलें कितें आनी ह्या मतदारसंघाचे आमदार ओगी कित्याक आसा ह्या प्रश्न लोकांनी विचारपाक जाय. तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं त्या मतदारसंघाचे आमदारांनी कित्याक ओगी आसा. आयज तुमचे लँड यूज चेंज जाला आनी फुडें आनीक जातलें. आयज तुमचे भाटां शेतां दोंगर सगळें चेंज जाता आनी फुडेंय जातलें. सो कित्याक ओगी आसा. सो गोंयकारांनो चिंता फुडल्या पिळगेचें चिंता आनी फुडल्या पिळगेचें चिंतपाक जाय नाल्यार आमी एकजूट जावचे पडटले. विलेज वर्कर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विलेज वर्कर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विरेश सरान जो एक उलो घातलो
या निमित्तान क्रांती दिनाच्या निमित्तान गोंय साल्वार करपा खातीर तेका हांगासर आमी सगळे उपस्थित आसा। हांव एकूच सांगूंक सोदतां डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमच्या मुख्यमंत्र्याक की बाबा या तुझ्या गोंय जे तुवें जे आसा न्हू जी सालादारशाहीची हांगासर जी राजवट आसली तेच्या पेक्षा तुवें स्पश्ट करून उडयल्लें आसा। कारण पुर्तुगेज टायमार सुद्दां त्यांचे राजवटीन सुद्दां त्यांचो केन्नाच असो निसर्गा कडेन विध्वंस करपाचो केन्नाच दृष्टिकोन नासलो। त्यांच्यानी पर्यावरण सांबाळ्ळें। सगळे आमचे डॉक्युमेंटेशन जर तुम्ही पळयलें जर जायत जाल्यार बरे तरेन ह्या पुर्तुगेजान डॉक्युमेंटेशन करून उडयल्लें आसा। आनी आयज हे तुझे जे सरकार जे आसा ते कितें करता? तुम्ही लँड रिकॉर्डान वचा, ह्या गरिबांच्यो ज्यो जागा ज्यो आसा त्यांच्या नांवाचेर तुमकां मेळटा जाल्यार पळया पेजी फाडलेल्यो आसा। आयज त्याच्या विरोधान येदे व्हडलें आतां आंदोलन चल्लेलें आसा बा विश्वजीत राणेच्या सगळो फ्रॉड आसा डॉक्युमेंटाचो। त्याचे सेल्डीड म्हणा आनी हे म्हणा फॅमिली फोंडान घातलेली आसा तेणी। म्हाका इतकें सांगपाचें आसा की जे तरेन ही गोंयाची वाटचाल ह्या बीजेपी सरकारान चलयल्ली आसा तेतून आमचे गोंय आसा ते उरपाक ना। आणि आमच्यो ज्यो फुडल्यो ज्यो पिढयो ज्यो आसा तांकां हांगासर जगपाक हांगासर जागा उरचे ना। कितें जालें आतां सांगला त्या प्रमाणे 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरियेत जेन्ना लोनाचो प्रोजेक्ट येता तो इलिगल आसा, तेका एनवायरमेंट क्लियरन्स ना। तरी सुद्धा तो जो डायरेक्टर जो बसलेला आसा तो असो लट्ट कांयच तेका येना। हे चल्लां कितें? गोंयांत चल्लां तें कितें? तुमकां जाय तशें करतले आनी आमी सगळ्यांनी मूग गिलून गप्प बसपाचें, वगी रावपाचें ना। आमच्यांनी आतां सोसूंक जायना। इनफ इज इनफ। आमचे जस्टीस फर्दीन रिबालोन एग्रीकल्चरचे जे बिल दिले हितून असेंब्लीन हे करपाक तेचेर भासाभास करपाक या सालाजारशाही गव्हर्नमेंटाक धाडस जायना। कित्याक धाडस जायना तुमकां? कारण हे जर जालें जर जायत जाल्यार 80% जे ह्या आसा आमच्यो ज्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो पूर्ण जातल्यो। आमकां सगळ्या गोंयकारांक न्याय मेळटलो। हे या बीजेपी सरकाराक नाका। हांव खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडेन एफिलिएटेड ना। सर आरजी ना हे काँग्रेसमॅन ना आरजी ना हांव कोण। हांव एक आमचो नागरीक म्हणून उलयतां, गोंयकार म्हणून उलयतां की म्हज्या आनी इतकें सांगता हांव गोंयकारांक उलो मारता। फर्दीन रिबेलो जो आसा तो जस्टीस तेजो जो एजेंडा आसा 10.1 आसा। सराचो जो आतां हे आसा 39 इयर जो रिवोल्ट जो आसा एक आसा। आयज आमी पळयला सकाळी कितें जालें? अरे म्हाका एक सांगा, हे आमचे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डॉक्टर जुलियो मिनेझिस यांच्यानी हे आमचे गोंय सांबाळपा खातीर कित्याक म्हणून रिवोल्ट केलो? आमच्या मदीं आमच्या स्वतंत्र सैनिकां मदीं कित्याक स्फुलींग पेटयले? हेचो आमी विचार करपाक जाय। इतके सुटके झुजारी आमचे सोंपले। कितें चलयला कितें रे बाबा? हांकां कितें म्हणून खबर आसा रे? प्रमोद सावंताच्या मंत्री मंडळान जे कोण आसा तुमकां कितें काळीज आसा काय ना रे? गोंयकाराचें कितें गोंयकारपणाचें कितें तुका पडलेलें आसा काय ना रे? अरे जीव दिया तुमकां जर गोंय सांबाळपाक जर कळना तो जीव दिया। हांव सदां म्हणटा हें गोंय जें आसा तळ हाताच्या फोडा प्रमाणे आमी जसो फोड येयल्या नंतर ताका आमी फोडतो हरशीं पूण आमी ताका जपता, फू करून हें मागता। तशें गोंय राखपाक जातालें पूण ह्या चोरांनी ह्या चोरा कडेन तें राखपाक जायना। आनी जर तर हेज्यान फुडें अशेंच जर उरलें जर जायत
हांगासर हांव उलयतां नेपाळ जावपाक फाटी फुडें जावचो ना हांगाच कित्याक संबंद भारतान कित्या खातीर अरे रोडो घेता खरें रोडू घेता तुम्ही हे आमचे तरणाटे स्टुडंटाच्या हेचे कडेन तुम्ही खेळटा मरे 1300 जेन्ना हे आसता सीट आसता ते 20-22 हजार भुरगे ते अप्लाय करता त्यांचे पैसे घेता तुम्ही लाखांनी कोट्यांनीच जाता मरे तुम्ही ते पैसे खंय रे वयता बाबा न्हू तितून तुम्ही पेपर लीक करता चल्ला कितें तुमचे ओ मोदी अथवा हे करिना म्हणून म्हणटात हांव हे मोदीचे आणि शहाचे लज दिसता प्रधानमंत्री आणि कितें होम मिनिस्टर म्हणपाक लज दिसता रे बाबा तुमची तर इतक्यात माझ्या गोंयकारा कडेन एक कळकळीची विनंती आसा की ह्या पुर्तुगेजाच्या जोकडांच्यान आमी मुवाट्या जावचे म्हणून माझ्या बापायन 451 वर्साचो जेडलो आसा तो त्या ओल्ड पॉलिसीचो सकयल देवयलो त्याच्या भितर पूण आयज पश्चाताप जाता हे कितें जालें कितें मेळयलें आमी स्वातंत्र्य मेळोवन कितें मेळयलें म्हणून एक कळकळीची विनंती आसा सगळ्या गोंयकारांक उठाव करुया येता पळय कॅसिनो कसलो वेश्या वेवसाय ड्रग सगळे मरे हय आणि आता 2000ची ती बोट आनी येवपाची आसा खंय कितें करपाचें आमी गोंयकारांनी सगळे आमच्यो न्हंयो आसा त्यो सगळ्यो प्रदुशीत केल्यो मरे काय म्हणजे काय पडलेलें ना रे तुमकां जीव दिया रे वचून देव बरें करूं